वेलंकीन सायबिणीच्या आश्रयाकालाक 7 आतोनीक फुडें धरून सांत सिसिलियाक मान दिवन ड्रॅमेडी क्वीन आनी ताचे सांगाती सुरू करता आपली दुसरी पाठ जाचे नाव हेच चलता. दियो पळय तुका सांगता, आयज तुकाच लागून हांव परदेसांत वेता. तुका आमच्या संवसाराचें कांयच पडलेलें ना. फकत सोरोप येवपाचें आनी घरा येवपाचें. तुका कितें सांगूंक लेगीत म्हाका वीट येता. देखून आनी कांयच उपाय ना जावन हांव परदेसाक वेता. तूं बरे भशेन म्हज्या भुरग्यांचो सांबाळ कर. म्हाका म्हज्या भुरग्यांचो जाय तो उगडास येता. खंय आसात म्हजीं भुरगीं? बाय वेलोरा, बाय किंबर्ली, एंजल, खंय आसात तुमी? अगो तांकां आनी कित्याक सांगोंक जाय? हांव आसा न्हय, हांव तें सगळें फोन घेतलो गो. लिओ, कितें म्हटलें तुवें? तांकां आनी कित्याक सांगोंक जाय काय म्हणटा? तुजो बेजो मातसो उजार कर रे. आयज हांव म्हज्या भुरग्यांक सोडून परदेसाक वेता आनी तूं तांकां कित्याक सांगोंक जाय काय म्हणटा? म्हाका कोर म्हणटा गुन्यांव आसा तर म्हजो तुका ती संवय जाल्या पिड्यार करूंक म्हजो बेजो. हांव परदेसांत वेता सांबाळ तूं कर भुरग्यांचो. म्हज्या भुरग्यांनो, तुम्ही जाणात न्हय आयज तुमची मामी तुमकां सोडून परदेसाक वेता म्हणून. म्हज्या भुरग्यांनो, हांव जाणा तुमकां अशे वेळे सोडून वचप सारकें न्हू. पूण कितें करते, तुमच्या बापाक तुमचें कांयच पडलेलें ना. फकत सोरोप येवपाचें आनी घरा येवपाचें. ताका कितें सांगोंक लेगीत म्हाका वीट येता. देखून आनी कांयच उपाय ना जावन हांव परदेसाक वेता. म्हज्या फाटल्यान तुमी एकामेकाचो बरे भशेन सांबाळ कर. वेलोरा, तूं हट. म्हज्या फाटल्यान तुवेंच तुज्या भयण्याक बरे भशेन सांबाळोंक जाय. म्हजें तुवें म्हाका तुजो जाय तो उगडास येता. हांव नोका म्हज्या धुवें. तुजे विणे हांव कशी रावतली? मामी, तू रडो नाका मामी. उठ मामी. मामी तू रडो नाका मामी. मामी तू बरे भाशेन वच आनी यो. बरी करून राव. आय लव यू मामी. आय लव यू टू म्हज्या भुरग्यांक. एफा टाइम जालो. सी यू. लिया, बेगीन जा, म्हाका उगोवचो. I also love you 3. येतोय भूमिपुत्रा येताय घरात बाहेर जाऊन येतोय. आंटी भूमिपुत्रा बसलाय कितके येतोय येताय मुगे. किती वर पिता गियरांग आता किती रे? कितल्या गायला? आता त्याला रिवर्सा घातलेली, न्यूट्रलला घातली. न्यूट्रलला गायला आणि टोपा घेतो घातलो.
मागीर घालता ए पात्रांव हो म्हाका एक सांग की कितें तुझ्या जालें? कडेन भाड्यानी रावपाची रूम आसा की हा भाड्यान रावपा रूम हाय हाय मको हाय तुझे कडेन आसी होय कितो जाय एक जाय दोन जाय दोन जाय की दोन जाय दोन जाय की हा ओके ओके पूण मुगे रुमा भाडे 30,000 हांव म्हयन्या 30,000 रूमाचे भाडे 30,000 होय दोन रूम जाले तुमगेले इतले म्हारग की होय एक रूम जाले 15,000 कळले कितो जाय एक जाय दोन जाय की दोन जाय मरे चलता की म्हणून मुगे रुमा कंडिशन हांव कंडिशन आसा होय कसली? मुगे रुमा भितर टॉयलेट हा टॉयलेट आसा तूं रुमा भितर टॉयलेट हा तोच यूज करपाचो आनी त्याक चार्जीस 500 रुपये टॉयलेट यूज करपाक 500 रुपये की होय पात्रांव एक मिनिट दिगी कितें जालें भैया आमी घरांतली टॉयलेट ना यूज करपाची तांबयो घेवपाची कुंकोळे शेतांत वचपाची आनी गप्प बसपाची बसपाची पटरी ना हांगा पटरी जाई हे चोयला ही घेवन येयल्या तेशी तुमच्या माथ्याचे मान फोटोला सांग आता काय बरं कोडे लोक रे हा हे तेच फॅक्टरी हांव वास माथून ते फॅक्टरीचो आनी तुम कित काय म्हणा तेच जाई हा आता तुमकां सांगो आता पात्रांव तांगा बसल्या फ्रेश एअर येती न्ही फ्रेश एअर येता थिंग हाटल्या बसी हाटल्या वच थिंगाय बऱ्या फ्रेश एअर येता बरें पात्रांव ते जाले की आमी रुमांतले जाल्यार रुमांतली यूज करती आनी दुसरी कितें होय फॅसिलिटी अनेक फॅसिलिटीज आहा कसली की मुगे रुमा भितर दोन बेडशीट आहाय दोन बेड आहाय दोन बेड आसा आणि त्या बेडाचे वयर ब्लँकेट हा ती यूज करता जाल्यार 1,000 रुपया एक राती कोडे ब्लँकेट यूज करपाक 1,000 की होय तर तुझे कितें सामान यूज करतली होय घराची पैसे लागतले पैसे लागतले होय शुअर पैसे लागतले ताका लागून भाडे म्हारग की हा किती अरे बाबा. येताय तुम्ही वयताय बरें पात्रांव चलता की चलता की पहिले म्हाका तुमगे नाव सांगा आधार कार्डाचे कितें आहा ते आमचे नाव होय. ताचे नाव पुष्पा म्हजे नाव राजकी येयले 2 म्हयने पिक्चर आहे थिंगा हा आताचो गोंया पुष्पा राजेल पुतून आसता ना मरे होय तुमगेले पात्रांव नाव? पुष्पा राज होय बरे हा नाव बरे तुमगेले यो चल्या चलया की पात्रांव यो या काहीच घालून नाही भितर काय घालणार यो रे माझ्या पोटात भूक लागल्या माका किती खाऊन दिनूच भितर बाहेर असलं जाल्यार चल मिळवलं ना मागीर दाडा लागी मागनोय दारापासून ना. कसं मला जीव खाता हे दी आणि ते दिवन बाय अगो बाय किती झाले किती रोटा माझ्या पोटात भूक लागल्या आवय आहे काय आणला अगो बाय छोडा पडा भूक लागल्या मोठ्या किती हावपा तरी दी मुगो अंकल घरान काहीच ना किती घरा काय ना आणि एक सांग म्हाका देडी गेला तू गेलो देव जाणा डॅडी आणि रखमी भोवतात चल वेलो रा खबर तू म्हाका सांग नाका होकत तुगे देडी खबर सांगू कितें जालें रे आयज सकाळीच फुडें मेळोक म्हाका कोण आयला हा म्हजो मित्र मरे मित्र कितें जालें रे आयज सकाळीच फुडें आयला मरे आमगे जाल्यार कितें जालां सांग कोडे सकाळी उडी चोडोच्या जात जाल्या मुजान सकाळी तुगे घरा खंयच्या जायना सांग. कितें जालें आनी कित्याक आयलो अरे हेच तुगे धाकटे चोड मरे दुकान रटा पटा भूक लागल म्हण आणि ते दुसरे चोड सांगता हावपा काय ना मग घरान कितें तरी हाड्या दवर रे घरान तू म्हाका कितें कर म्हणटाय रे तें गेलां ना रे घालपाक सोडूं तें थिंगासर आपल्याक जाय तें नाक मागता हांव जाणा ते पयशे धाडटा आसतले व्हडले चेडवाक आनी हांगासर चेडू ते पयशे करता आपल्याक जाय ते मोगा मारता गेल्यार म्हाका एक पयसो पूण धाडला रे तेणें हांव म्हणून कितें करतलो अरे तेच जाल्यार तुगे जिवीत काबार मरे आज सोऱ्या बऱ्या पयस नाही आसतले तुकडे न्हू आतां सकाळी हांवें कितें मारलेलें तें तुवें म्हजें सांग राव देवच पयले हांव तुगे खबर सांगो येयलोलो तुगे व्हडचोडू वेलो रा हे कोणा घांट्या बरा ए ते पोन्ने शतकाचे एश कोन गोटेक मान गेला कितें म्हणटाय आनी कोण जावयता म्हजें होय व्हडलें चेडू होय कोणाच्या बाराबूर होय मोटरसायकलीचे होय ताका गोट धरून होय वयता तें तुवें
पळयलाय रे हाय पळयला रे म्हणल्यार तूं मोटरसायकलेन ते गेला ते चोयता म्हणल्यार ते पावले कारवार. म्हाका एक सांग रे कितें हे सुमार केन्ना पासून अशें चलताय हे केदोच कित जाल ते मरे तूं त्या घाट्या कडेन विचार. पूण हांय चलते प्रमाण मरे तो पणस मरे बरोच विकला. एसको टक्क चिपूट मारल्या न्हू रोकडो उठ्ठलो. ते सांगले रे ते खरें तुवें म्हजो सगळो देंवयलो यो म्हजे बराबर यो. रे अरे अथंयसर वचून दोगो एक एक कोटर मारून येवया. एक मातलो सांग आतां कोटर मारून तुका पयस आय त्या भुरग्यांक हावपा आनी दिवपा पयस नाही. मातलो सांगात हांव घोकभर भितर असो नितीगार रस्ता दा. पुष्पा तू म्हाका सोडून बी वेचो नाही न्हय. हांव तुजो खूब मोग करता. पूण पुष्पा तुका तुजें नांव चेडवाचें कशें दिसना. मजे नो होय पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं कॉलीफ्लावर हूँ मैं. पुष्पा हांव तुजो खूब मोग करता. म्हाका सोडून बी वेचो नाही न्हय. तुका चडपाची न्ही तुका चडपाची न्ही. तूं जाणा की म्हाका व्हडली व्हडली कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळी. होय? बिल्डिंग बांदपाची ब्रिज बांदपाची. वाव. पूण पुष्पा कशें चलता तो तुजें काम. अजून सुरू करंक ना. पैसे जाय. पयशे जाय. पुष्पा तुका जाय जाल्यार म्हजे लागीं पयशे आसात. म्हजी मामी भायर आसा न्हू ती म्हाका पयशे धाडटा सो हांव ते तुका दिता. तूं तुजें काम स्टार्ट कर. कोण दितली म्हाका पैसे? होय. बळकम चल आमी जेवपाक या न्हय हॉटेलान या. ओके पूण बील तुवें भरपाची. ओके पुष्पा. धन्य देवा आयज तुजेच आशिर्वादान हांव ह्या परदेसान बरे भशेन पाव आनी म्हाका बरी सर्वीस लेगीत मेळून. हांव म्हज्या व्हडल्या चेडवाच्या नांवान पयशेय धाडटा. पण ते त्या पयशांचे कितें करता हाचें म्हाका उतर देतलें तें. धन्य देवा सगळीं जाणां बरे भशेन आसल्यार पुरो. तूंच म्हज्या भुरग्यांक राख आनी सांबाळ. मोगाची भुरगी तेगाती मोजी उसको म्हाका जाला तांचो जावना परदेशी. तोकलेक म्हज्या तारना आसा एक सुरी. दोनया तूं राख म्हज्या भुरग्यांक मागता तुजेशी. दीस सोडून रात येता रातची न्हीद पडना म्हाका. काळीज फुगार जावून म्हजें रडोन रडोन दुखी जाता. भुरग्यांक म्हज्या पळोवन जीव म्हजो आशेला. कितें करूं सात सोमदीर भायर हांव आसा. कितें करूं सात सोमदीर भायर हांव आसा. सायबा बोगोश कितलो वेळ जाऊन गेलो. एवढं सतत जार झाली. कोणाला विचारू हाय विचारता. एक्सक्यूज मी हे पडटा. हांवें विचारला हे ड्रेस बी पडटा काय म्हणून. हांवें विचारला हे ड्रेस खूय पडटा काय म्हणून. अरे हांवें विचारला ड्रेस पडटा काय म्हणून.
आमकां सजमत ना येते. सायबा बोगोश घाटी मस्त. ए मॅडम घाटी ना म्हणपाची पूण म्हाका पयली एक सांग तुका इतली ओगी जाली हिंगा चोयती तू टिकीट टॉकी करती तू म्हाका खूब लायक जाती हांव तुका लायक जाती. तू घाटी आणि म्हाका लायक जातलो. ए मॅडम घाटी ना म्हणपाची तू जाणा हांव कोण की? कोण तू? हांव पुष्पाचो भाव राज की. तू पुष्पाचो भाव राज? होय की. पूण राज नाव पण सोबना कशें? मैडम राज ना सुन के काज समझे क्या राखे में उरा. पण मॅडम तू म्हाका खूब लायक जाती तू मजे बारा येती. खुंय? आम्ही न्यू पिक्चर काढली तातूंत हांव हिरो पुष्पा राज पिक्चर आयली न्ही. आता राज पुष्पा आयली. राज पुष्पा? हा तुका चोवपाक जाय की? वय. शिवर की तुका पुष्पाक मेळटली. वय. तशें जाल्यार मजे बारा यो की. अशी करपाची. कोत्ता ताचे चड जाले म्हज्या माथ्यार बसले. घरान काळाक कांय सांगून आसतना आपल्याक जाय थंय भोंवता. त्या वाटेन ते आपल्याक जाय ते करता आनी ह्या वाटेन ही म्हजी धूव आपल्याक जाय ते करता. आयज येवन दी ताका विचारल्या बगर रावचो ना. आयज ना म्हाका एक सांग कितें चल्ला घरा कोणाक सांगून आसतना तुका जाय थंय तूं भोंवता. त्या वाटेन मामी तुजी आपल्याक जाय ते करता. त्या वडील ती मौजा मागता आणि तिने धाडलेल्या पैशांचेर तू हांगासर सुस्तेला फॉलगाय मागता. फॉलगा मागता? हांव फॉलगा मागता आनी तू कितें कोत्ता? दीस रात सोरोप येता आनी घरा येता. पयलो तू सारको राव उपरांत म्हाका रिद्देक शिकय. सोजमलो तुका वेलोरान तापयलो न्हय? म्हजे देव आनीक किंबली खंय आसा म्हजे देव? किंबली एका चेड्याच्या बरोबर सोकाणी गेल्ले. कितें तेवूय एका चेड्याच्या बरोबर भोंवक ना. हें कितें चलता म्हजे घरान? यो म्हजे देव. पुष्पा तुझे काम कशें चलता? सगळे कॉन्ट्रॅक्ट बरे भाशेन चलतात न्हय? चलता एक प्रॉब्लेम जाले. प्रॉब्लेम जाले? कसलो प्रॉब्लेम जालो? बिल पास करपाक आनी पैसे जाय. बिल पास करूंक पैसे जाय? पुष्पा म्हजी मामीन म्हाका एक्चुअली कालूच पैसे धाडल्या पूण हांव ते तुका दिता. तुवें ते म्हाका मागीर दिवचे पडटले. आनी पैसे दिते. थँक्यू तू कितली बरी दिसती जाणा तू. हांव तुका म्हज्या गांवांत व्हरतली. म्हज्या गांवांत दाखयतली तुका. तू म्हज्या गांवांत येती? हय येतली. धन्य देवा तुझेच आशिर्वादान हांव ह्या परदेसांत बरे भशेन रावलें. 2 वर्सां जालीं हांव ह्या परदेसांत सर्वीस करता. पूण आतां म्हाका म्हज्या भुरग्यांचो जाय तो उगडास येता. आतां म्हाका केन्ना वचोन ताका यंग एक धत्ता अशें जालें. धन्य देवा आयज तेंचो पापा बरो आसलेलो जाल्यार म्हाका अशी परदेसाक येवपाक पडनासलो. आसो हांव वचोन आतां घरा वचपाच्या तयारीक लागता. Mami mokori, mami zapuri, ratang baturi, mami, mami furi, mami begi ani makago panduri, mami
ओय म्हजी मामी मामी बेगीन या आनी म्हाका गोपांतरी. मामी तू खंय आसा मामी मामी बेगीनच यो न्हय. म्हजे धुवे हांव आयलें म्हजे धुवे तुका गोपांक घेवंक हांव आयलें म्हजे धुवे हांव आयलें. म्हजे तुवें तूं घरान एकलेंच आसाय म्हजे तुवें. होय पापा हांव एकलेंच आसा. आनी किंबेली खंय न्ही. किंबली सकाळी एका चेड्याचे बरोबर गेल्ले तो खावत आसलो. आनी वेलोरा खंय. वेलोडा 2 दीस जाले घराकूच येवंक. कितें वेलोरा 2 दीस जाले घरांत येवंक ना. हें कितें चलता. डॅडी तू सोरो पियेता आनी वगत पिताय न्हू तेका लागून ती आपणाक जाय ती भोंवता. म्हजे तुवें डॅडी तू सोरो पियेना काय डॅडी. बरें म्हजे तुवें हांव सोरो पियेता ना म्हजे तुवें. यो 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 भितर यो 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 भितर यो म्हजे तुवें म्हजे तुवें कितें जालें. कितें कितें जालें. सांगलो तें ऐकलो ना कितें जाता कितें जाल काय म्हणून कितें जालें. रामासराव अनेक लागीन येता. ए यो रे रस्त्याला यो रे यो यो कितें जाता वत पडा झोड्यान सांग म्हाका म्हजे तुवें कितें जालें. सांगता आयक हांव बेगीनूच सांग रे म्हजे तुवें. राव रे सांगत रे. अरे तुगे तू मोरे मोकळा करे नाका रे म्हजे तुवें कितें जालें तें बेगीनूच सांग रे. वचोय ओ वो पाळ पडलो मुगे भाड्यान रावतालो पाळ पडो ते खारयलो. ओ मरे तुगे चोडा घे फास्ट मोटरसायकलीन वयतालो इतींग टनाचेर सोमतो स्लीप जायन सकल पडो सकल कोणाका इतींग गुवा होडी आहा ते होडे भितो पड सोमतो. आनी हे तुगे चोड वयर रस्त्याचेर पडले सोडसोडीत उठ्ठाले फडाकन मोज आनी पुतून सकल पडले. मागीर तेका 108 पळय हांवें तेका हॉस्पिटलां वयलें. हॉस्पिटलां वयल्यार दोतोर म्हाका कितें जातो जाणटो कितें सांगलें. 1000 काय हुंय. काजारी काय आनी कितें कित्याक ते आवय कोणा बेसांव मारा. कितें तूं शेपाय जावपाय शेपाय. कितें करूं हांव ह्या भुरग्याक म्हज्या. कितें करूं ह्या म्हज्या भुरग्याक. घराचे पियो सरप्रायज मुगो आमकां. तुम्ही कशे आसात. हा बरो आणि कसलो बोवाळ सरप्रायज पडलो विचार. मामी मामी म्हाका माफ कर मामा प्लीज सॉरी मामी सॉरी मामी सॉरी मामी सॉरी प्लीज मामी. म्हजे तुवें हे सगळें कितें म्हजे तुवें आनी म्हजी धाकली तूं खंय ती. मम्मी तू आयली. म्हजे तुवें हांव आयली. हे सगळें कितें जालां म्हाका कोणी सांगतलो. ना हांव सांगता आयक आतां आयक आयक. तूं अशें करतलें म्हणून हांवें स्वप्नांत लेगीत चिंतूंक नासलेलें. वेलोरा खंय आसा. वेलोरा 2 दीस जाले हुंय येयल्ले ना घरा कडेन. कितें वेलोरा 2 दीस जाले घरा येवंक ना. वर्सा मार 2 दादाय देई पोंडी. मागीर सगळें जाता म्हटल्यार तूं खंय आसलो. अरे तूं असले परत मेलो ना जाल्यार चड बरें जाता आसलेलें. मामी तू आयली. मेली तुजी मामी. मामी खंय आसले 2 दीस. मामी हो पूण ओ दाखयता कोण येयचो रे येयचो वचय बरी दिसताय न्हू. तुगे जावय याचो हेगे नवरो धाकटी चेडो आयलो. वर्सा मार आनेक मार मुजे कोण मार. तू तुझे मान पाय काय शिकयला. तेका माय पाय आहाय ओ नाय ती खबर ना. माय पाय ना म्हणल्यार हुयसर ना. गांडी उत्तराखंड सोयलो वय पुष्पाराज पिक्चर काढू. गांडी होय तुका गोंयकार कमी पडलेले. गोंयकार मायलेज बरी दिनाय खंय दिसता. मामी तू सांग. मामी 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 तुवें जोडलेले सगळे पयशे तुवें म्हाका धाडलेले न्हय ते सगळे तो पयशे तो घेवन तो पडोन गेलो. मामी म्हाका सोडून पडोन गेलो. नेक्स्ट टायम हांव कोणाकूच पयशे दिवची ना. मामी नेक्स्ट टायम हांव कोणाकूच पयशे दिवची
आनी तू हे कित घेवन धांवता हे स्वदेशी आता हेकून सांगता रस्ता जा एक पार घालती घरात धांवता रस्ता त्यांचा बाय कितें करू तुम्ही तरी सांग बाबा बाबा तू तरी सांग रे हांव कितें करू ते सांगाय कितें तरी सांगाय तरी हे हेंगलेकारा न्हू हे आमच्या वाड्या गोंया जायत कोणे घडटा कित्या लागून घडटा माय पाय आपल्या भुरग्यांक भरतेक दिनाय सोगली न्हू हांव थोडीशी धाकटी आसतो ना 8 वर्सांची 12 वर्सांची मागीर ती मामी तांकां सांगताय मामी म्हाका मोबायल घेवन दी गे नाजाल्यार 2 दीस जेवपा ना नाल्यार वयता घर सोड माय पाय भिवून रोखडी तांकां मोबायल घेवन दिताय आनी ती कित कोताय ती चोयताय तुमी चोय नाय पाय मोबायलाचेर कित कोतो आमी लिसांग कोता म्हळ्यार लिसांग न्हू त्या मोबायलाचेर नवऱ्याक चॅट कोता कोण नवरो देवा खबर आयज जेंगे घरां जाल चोय ते कोणाय गिरेस्ताय घरां जालोले न्हू तेचे पुलीस कंप्लेन कोन्न ते झेली नाजाल्यार वयन जीएसी माता आसलोले पूण हे बाबडे कित कोतोले आनी तेका करून कोण काजार आनी माय पाय आपल्या भुरग्यांक जाय ते पयस दिताय आनी ती जाय ते फॉल्ग माताय देखून आमगे गोंया हेच चलता तुम्ही आमची दुसरी पार्ट बरे भाशेन पळयली म्हणून आनीक एक 5 मिनिटांनी आमी आमची तिसरी पार्ट सुरू करता जाचे नाव म्हाका गो नाका.